आज रिजल्ट जालो तितून 92.67% जाता आनी सायन्सान 100% जाता. ते हांव सगळ्या टिचरांक स्पेशली सायन्स तांकां थँक्यू म्हणटा आनी आमचे पेरेंट्स सगळ्यांचे अशे म्हाजे तांकांय थँक्यू. काल आमचो रिजल्ट जालो आनी म्हजी पर्सेंटेज 94.17 आसा. सो ही पर्सेंटेज काडपाक टिचरींनी खूब मदत केला. म्हज्या प्रत्येक टिचरींनी आसा कितें डावट विचारल्यार म्हाका सदांच हेल्प केला. सो त्या टिचरांची हांव तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां. तशेंच आमचे बाकीचे सुद्दां जे नॉन टिचींग स्टाफ आसा तेंच्या कडल्यान सुद्दां म्हाका खूब मदत मेळ्ळा. सो ही पर्सेंटेज काडपाक म्हज्याच भशेन म्हज्या पेरंट्स म्हज्या टिचर सगळ्यांचो पार्ट आसा. थँक्यू. परंपरा आसा ती तशीच रिजल्टाची परंपरा अजूनय तशीच जाल्ली आसा. आमचो रिजल्ट 99% जाल्लो आसा. एकूच भुरगो आमचो फेल जाल्लो आसा. सगळे भुरगे पास जाल्ले आसा. अबावट 90 आमचे सहज स्टुडंट्स आयिल्ले आसा आनी डिस्टिंक्शन आमचे 45 जाल्ले आसा. 45 स्टुडंट्स आयिल्ले आसा. तेन्ना हांव आमचे टिचर, टिचींग स्टाफ, नॉन टिचींग स्टाफ सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. तशेंच भुरग्यांचे आनी पेरंट्साचें अभिनंदन करता की भुरग्या बरोबर पेरंट्सांनी खूब त्रास काडलेले आसता रिजल्ट येवपाक. तेन्ना सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करून थँक्यू.